संगीत, क्रिस्टोफर डिसोजा नाटक, अविल डिक्रूज नास, एम गोपाल गौडा लोकवेद, एडोल्फस कुटीना डॉल्ला मंगळूर नाटक, आयरिन बाय डिसोजा, आयरिन बाय रेबेल्लो उव्यो वेर्स, अनिता डिसोजा बेळा गायन आणि आदल्या वर्सा निहाल तावरो हाका गायना खातीर हो पुरस्कार फावो जाल्लो. आणि ह्या वर्सा एका मान संगीतकाराक आमी विचून काडला आणि तो आसा मेल्विन पेरीस. यॉडलिंग किंग म्हूण आपल्या अव्वल शैलींत लोकांची काळजां मनां जिखिल्लो. आपल्या 6 वर्सां प्रायरीत गायनाचें सादरपण लोकां वतीन करून आतां नावाडीक जाल्लो मेल्विन पेरीसाक ह्या सांजेर हो 18वो कलाकार पुरस्कार फावो जाता. आनी ह्या कार्याक पुरस्कार दिवंक मुखेल सोयरो जावन तसोच मित्र तसोच संगती दुबयतावन ह्याच कार्या खातीर हांगासर आमच्या मदें आसात. भोवमानेस्त नेल्सन रॉड्रिग्स हांकां कारवाल घराणे मानसोबान तर्फेन ह्या कार्याक स्वागत मागता. तांकां तशेंच कलाकार पुरस्कार असो स्थापक कारवाल घराणे तर्फेन दोतोर प्रताप नायक हांकां वेदिका आपोवन हाडूंक मानसोबान गुरकार एरिकबा वझेर, अध्यक्ष लुईबा पिंत आनी कार्यदर्शी किशोरबा फर्नांडीस हांकां हांव उलो दितां. मोगजानो ताळयांच्या शिवरान आयच्या कार्याचो मुखेल सोयरो नेल्सन रॉड्रिग्स दुबय हाका आमी वेदीक स्वागत करया. आयचो मुखेल सोयरो मानेस्त नेल्सन रॉड्रिग्स दुबय. कोंकणीचो व्हड एक अभिमानी. ताकाय कोंकणींत व्हड व्हड कार्य करची मोन. पूण कामान येवन ती परगवंत आशिल्ल्यान ताची आशा ताची आतुराय आमच्या तसल्या संघ संस्थे मुखांत तो जारी करतेत आसा आनी मानसोबनाक कले खातीर व्हड देणगी तो दिवन आसा. जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार, जागतीक कोंकणी फिल्म पुरस्कार ह्या व्हड व्हड कार्यांक ते महादानी स्पॉन्सर आसले. तशेंच सोद शिंकले की तांणी तांचें व्हड मोन दाखयलां आनी ते आमकां व्हड रितीन साय कुमो करत आसात. ह्या वेदीचेर तेग मित्र आसात. एक नेल्सन रॉड्रिग्स, आयचो कलाकार पुरस्कार जोडपी मेल्विन पेरीस, तशेंच मानसोबान अध्यक्ष लुई पिंटो हे सांगाती. देखून नेल्सनाक आज दोरतो संभ्रम आनी वर्ती खुशी ताच्या इश्टाक कलाकार पुरस्कार दिवंक तो दुबय तावनूच हांगासर पावल्यात. तुमकां मोगान मानसोबान तर्फेन हांव स्वागत करता आनी आमच्या गुरकारान एरी बाबान तांकां एक फुलां तोरो दिवन मान करूंक उपकार मागता. कलाकार पुरस्कार कारवाल घराणे आनी स्थापन केल्लो आसा. दोतोर प्रताप नायक आमच्या मदगांत हांगासर आसात. तांची बहीण भावोजी आनी बाची आमच्या मुखार बसल्यान तुमकांय स्वागत करता. दोतोर प्रताप नायक हांच्या कुटुंबान व्हड निर्धार घेतिल्ल्यान आज वर्सान वर्स आमी कलाकार पुरस्कार उंचल्या कलाकारांक कोंकणी सदर कलेंत नाच नाटक संगीत लोकवेद ह्या कलेंत उंचली देणगी दिल्ल्यांक आमी विचून मान करता. दोतोर प्रताप नायक आनी तांच्या कुटुंबाक आमी ह्या कार्याक मोगान स्वागत करता. आमच्या अध्यक्षान लुईबा पिंटोन तांकां एक फुलां तोरो दिवन स्वागत करूंक उलो दिता. दोतोर प्रताप नायकांनी ह्या पुरस्कारा विशीं आनी मुखल्या वर्सांनी ह्या पुरस्कारची मांडावळ कशी आसतली ह्या विशीं आमकां एक संक्षिप्त माहिती दिवच्याक विनंती करता. समेस्तांक देव बरी सांज देव. कुंदापूरच्या करवाल घराणे आनी माणसोबाण मंगळूर हांच्या
सहकारान कलाकार पुरस्कार ह्या वर्सा फावो जाल्ल्या मानेस्त मेल्विन पेरीस ह्या म्हालगड्या आनी महान फामाद संगीतकाराक करवाल घराणे तर्फेन परबीं आनी शबासकी. एक सवाल म्हज्या मतींत उदेता आनी तें सवाल तुमचे मतींत उदेता आसत. इतलीं वर्सां ह्या महान कलाकाराक संगीतकाराक हो पुरस्कार कित्याक लाभलो ना, कित्याक दिलो ना, ताची जाप बायबलांतल्या पोरण्या करारांतल्या उपदेशक पुस्तकांत मेळटा. उपदेशक पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायांत उपदेशक अशें म्हणटा, हर एका वस्तूक एक काळ आसा, मळबापणल्या हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक, एक वेळ मरूंक, एक वेळ हांसूंक, एक वेळ रडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ रोवंक आनी एक वेळ रोयलेलें हुमटून काडूंक. आनी अशें तो फुडें बरयता. होच वेळ मानेस्त मेल्विन पेरीसाक पुरस्कार दिवंक फावो जाल्लो अशें म्हाका दिसता. ताचीं कारणां अशीं आसूं येतात. इतलीं वर्सां मानेस्त मेल्विनाक पुरस्कार दिलो ना म्हणून मेल्विन पेरीस ल्हान जावंक ना, वा आज दिता म्हणून मेल्विन पेरीस व्हड जायना. पेरीस, गोंयांत ताका पिरीश म्हणटात. ह्या पोर्तुगेज स्पॅनिश आल्कुजाक जायते अर्थ आसात, तांतलो एक अर्थ खडप. आमचो मेल्विन बाब खडपा बरी. वारें येवं, वादळ येवं, पावस येवं, कितेंय जावं, खडपाचेर कांय परिणाम जायना. खडप आसल्या भशेनच आसता. इल्लेशें झरता जायत, पूण ताच्या परस व्हड कांय जायना. तर इतलीं वर्सां तरणाट्यांक कितें दिलें म्हणल्यार तरणाटी आसात पळय ते अळम्या बरी. घडये भितर किरलातात, तांची उमेद घडये भितर किरलाता आनी तितलेच पैकी ती न्हिवता. ती न्हिवची न्हय, कित्याक तांचे लागीं देणी आसात. तांकां एक जबाबदारी दिवंक जाय, तांकां बांदून घालूंक जाय ह्या कलेच्या मळार. ह्याच उद्देशान तरणाट्यांक हो पुरस्कार चडसो दिल्लो आसा. जेन्ना एरिक बाबान फोनाचेर म्हाका मेल्विन पेरीसाक हो पुरस्कार ह्या वर्सा दिवचो निर्णय जाला अशें सांगलें, त्या वेळार म्हज्या काळजांत एक कांतवणी सुरू जाली. कांतवणी ही, ह्या देवडल्या महान कलाकाराक आमी कांय भिकेचे 20 आनी 5,000 रुपया पुरस्कार दिता. इतलीं वर्सां हांव तितलोच ऐवज आसा. आनी कांतवणी चड जायत गेली. मागीर दिसलें जेजून उदक असलें वायन केलें खंय. ती ताकत आमचे कडेन ना, करवाल घराण्या कडेन ना, म्हजे कडेन ना. पूण ह्या एरिक बाबाक पळयतच म्हजी सदांच उमेद वाडटा. माणसोबाणाचे अधिकारी आसात, तांकांय पळयत म्हजी उमेद वाडटा. ये हातांत पयशे ना जाल्यार करचीं कामां करीत आसात, बंद पडनात. म्हणलें ह्या वर्सा हो ऐवज दोडो करया म्हण एरिक बाबा सांगलें. एरिक बाबा इल्लोसो भियेलो. ह्या वर्सा दिल्यार मागीर फुडें कितें फादर, फुडलें मागीर पळया, कोण जाणा कितें जाता फुडल्या वर्सा. म्हणटच ह्या वर्सा हो ऐवज 50,000 जाता आनी फुडल्या वर्सा थावन कलाकारांक 50,000 पुरस्कार मेळटलो. पूण 50,000 दिलो म्हणून मेल्विन पेरीस कांय व्हडलो जायना, कित्याक 50 लाख दिल्यार असल्या कलाकारांक उणेंच म्हणूंक जाय आमी. पूण कोंकणी मनशाक कलाकाराचें म्हत्व समजना. पळय कितलीं घराणीं आसात पळय ह्या मंगळूर शहरांत आनी मंगळूर शहरा भोंवारी. लोबा गेलें आसा, फेर्नांदा गेलें आसा, नोरोंजा गेलें आसा, सल्दाना गेलें आसा, आल्बुकेर्का गेलें आसा, पिंता गेलें आसा. कितलीं घराणीं आसात. ह्या घराण्या तर्फेन अशे पुरस्कार उदेवन येवंक जाय आसले, पूण ते आयले नात. ते आयले नात म्हणून माणसोबाणांकी निराशा ना आनी आमकां करवाल घराण्यांकी निराशा ना. करवाल घराणें इतलेंच मात करिना आनी कितल्योश्योच गजाली करता. आतां ह्याच नतालांक दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक 30 बरें कुस्वाराचो
पोतयो बऱ्यो पोतयो साद्यो न्ही एकदम बऱ्यो पोतयो त्यो आनी एक 10 वर्सां वापरतात तसल्या पोतयांनी कुसवार आमी वांडटा दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक आदार करता दुबळ्या लोकांक आमी तांकां पोटाक जाय जाल्लो तांचो ग्रास आमी मोलाक घेवन दिता अशीं जायतीं कामां जाता तें कशें जाता तें म्हाका समजना तें जाता म्हणटच परत्यान एक फावटी मेलवीन बाबाक परबीं दितना म्हजी आशा आनी अपेक्षा इतलीच ह्या महान कलाकाराची देख घेवन निस्वार्थी मनान ताणें संगीताच्या मळार सेवा दिल्ली आसा ती ताची देख हेर आमच्या तरणाट्यांक एक देखीची जावं दी एक आदर्श जावं दी म्हूण हांव मागतां देव बरें करूं. देव बरें करूं. दोतोर प्रताप नायक तुमकां आनी सर करवाल घराण्याक. आतां आयल्या वेळ घडी आमच्या काळाच्या महान संगीतकाराक मेलवीन जॉन्सन पेरीस हाका वेदिक आपोवन हाडच्या. 6 वर्सां प्रायर वेदीचेर पयलें गायन 16 वर्सां प्रायाचेर पयली पेरीस नायट येदोळ वरेग 109 पेरीस नायटांच्यो शिंकल्यो. भक्तीक संगीत आमच्या दियेसींत मेलवीन बाबान बरयल्ल्या हर एका भक्ती कांताराक इम्प्रूव मातूर मेळ्ळा आनी सगळो संवसारभर भक्तीक कार्यांक लितुर्जे वेळार मेलवीन बाबाची भक्ती कांतारां वापरतात ही आमकां व्हड अभिमानाची गजाल. आंजेलो फिरगजेंत 30 वर्सां तावन कॉयर मेस्त्री जावन सेवा 30 CD 21 भक्तीक संगीताचो CD एक व्हिडिओ CD 50 वयर व्हिडिओ सॉंग युट्यूबाचेर वळते आसात. आनी आतां येदो व्हडल्या महान कलाकाराक वेदिक आपोवन हाडच्याक मानसोबान समिती सांगल्या की उलो मारता. समिती सांग्यांनी सांगाता मेळचें मेलवीन बाबाक मानान आनी गौरवान हांगासर वेदिक आपोवन हाडचें आनी जमलेल्या समेस्तांनी ताळयांच्या शिवरान मेलवीन जॉन्सन पेरीस आयच्या 18व्या कलाकार पुरस्काराचो कलाकार ताका आमी मोगान हांगासर स्वागत करचो. मोगाच्यानो आमच्या ताळयांच्या शिवरान मेलवीन जॉन्सन पेरीस. मानपत्र वसूंक मानसोबान कार्यदर्शी किशोर बाब फेर्नांडीसान हांगा मुखार येवचें. करवाल घराणे आनी मानसोबान 18वो कलाकार पुरस्कार मेलवीन जे पेरीस. मानपत्र मोगाळ मेलवीन बा पेरीस तुमी 6 वर्सांचे प्रायर गायन सुरू करून 16व्या वर्सांतावनूच पदांक साहित्य रचून फाटल्या 56 वर्सांतावन कोंकणी संगीताक थोराय दिवंक वावरून लोकांतावन यॉडलिंग किंग बिरोध आपणायल्ल्या खातीर देश विदेशांतल्या संघसंस्थेच्या सहकारान आनी आपल्या संगीत घर बॅनरा मुखांत्र 109 संगीत सांजो पॅरीस नायट नांवार घडोवन लोकां मनां संतोशायिल्ल्या खातीर 700 पदां आनी 300 वयर भक्तीक गितां रचून लोकांक संगीताची आनी भक्तेची आवड चडयल्ल्या खातीर 30 पदांच्यो CD 21 भक्ती गितांच्यो CD आनी एक व्हिडिओ CD तशेंच मधुर पदां 3 आवृत्त्यांनी आनी सुवाळो 2 आवृत्त्यांनी परगटावन कोंकणीचो मोठो वावर केल्ल्या खातीर दुबळ्या कॅन्सर पिडेस्तांचे चिकित्से खातीर 2018 इसवेंत सेंटिमेंटल नायट करून 45 लाख रुपये उबे करून संगीता मुखांत्र समाजाच्या गरजांक स्पंदन केल्ल्या खातीर
नटन शेतांत आपली शेती दाखयल्या खातीर ह्या सर्व ओवरां मरिफात कोंकणी संगीत आनी गायन शेताक दिल्लें गुणामोलाचें आनी म्हत्वाचें योगदान मानून घेवन कारवाल घराणें आनी माणसोबाण सर्व कोंकणी लोकां तर्फेन शॉल उर्माल फुलां फळां यादिस्तिका मानपत्र आनी रुपये 50,000 दिवन हो 18वो कलाकार पुरस्कार हस्तांतर करता आनी फुडारांत बरें मागता. कलांगण नोव्हेंबर 6, 2022 माणसोबण तर्फेन अध्यक्ष लुईस जे पिंटो, गुरकार एरिक ओझारियो आनी करवाल घराणे प्रतिनिधी मानाधिक दोतोर प्रताप नायक. देव बरें करूं. आता मेल्विन जॉन्सन बॉब पेरीस हांकां 18वो कलाकार पुरस्कार दिवन आमी मान करता. ताका मान जाता आसतना आमी बसुल्या कडेच निरंतर ताळयो मान तांकां आमचे उल्हास पाठोवचे. पयले शालो आनी जलो हाचो मुखेल सैरो नेल्सन बॉब रोड्रिग्स हांचे तावन. उर्माल मानसोबान गुरकार एरिक बाब ओझेरियो तावन. मानसोबान उपाध्यक्ष आयरीन बाय रेबेलो तावन पोळांचो मान. अध्यक्ष लुई बाबा तावन ट्रॉफी. आणि मानपत्र मानसोबान कार्यदर्शी किशोर बाब फर्नांडीस तावन. दोतोर प्रताप नायक तावन 50,000 रुपयांची चेक. आम्ही समेस्ता एकडे उभे राहूया. एक स्टँडिंग ओवेशन आमच्या काळाच्या या मान कलाकाराक. कारवाल घराण्याचे गायक हांगासर मुखार येवचे आनी तसबरे संघात येवचे. दोतोर प्रताप नायकाची भयण आसा, भावोजी आसा आनी भाची आसा. देखून तुमी हांगासर मुखार येयात आनी संघात येयात. मेलिन बाबाचे पतीन आसा. तुमी दायकन हांगासर वेदिके येवचे आनी पुरस्कार जोडपी मेलिन बाबाक तुमी सांगात.
आयच्या मुखेल सैऱ्यान नेल्सन बॉब रॉड्रिक्सान ताच्या इश्टाक सांगातीक मेल्विन पेरिसाक रेखात पाठयल्यात, उल्हास पाठयल्यात आनी दुबाय तावन हांगासर येवन हो मान दिवंक परतो खुशी जाता म्हणून म्हज्या कानांत आतां सांगून गेला. नेल्सन बाब, तुमकां देव बरें करूं. दुबाय तावन ह्या कार्या खातीर आयल्यात आनी तुमकां तुमच्या सांगात्याक आनी आमच्या काळाच्या मान कलाकाराक संगीतकाराक मेल्विन पेरिसाक तुमी मान केला. आतां 2 उतरां यॉडलिंग किंग मेल्विन बाब पेरीस हांचे तावन. देव बरी सांज देव. वैद्य सभच्या सर्व गण्य व्यक्तींक, हांगासर जमल्ल्या सर्व कोंकणी कलाभामींक काळी संतोशान नाचता, सेंटिमेंटांनी भरल्यांत, तशेंच उमाळे आसात. खंय तावन सुरू करचें कळना. तरी हो एक संदर्भ म्हाका म्हज्या संगीत पैणांत सांगात दिल्ल्यांचो उडास करचो, तांचो उपकार बावडचो. अशें आसता हांव उडास करून सांगूंक गेलो जाल्यार गळाई जातली. देखून हांवें थोडी बरोवन हाडलां, तें वाचून सुसांगता. कारवालो घराणें आनी माणसोबाण हांच्या जोड मेळीन उक्ताडाक येवन फाटल्या 18 वर्सांत हांव सबारांक कलाकार पुरस्कार दिवन मान करच्या तुमकां म्हजें अभिनंदन. ह्या आदीं जायत्यो प्रशस्त्यो म्हाका मेळ्ळ्यात. संदेश कला प्रशस्ती, कोंकणी साहित्य प्रशस्ती आनी हेर. पूण ह्या पावटीचो म्हजो अनुभव वेगळोच. प्रशस्त सोदून वेशा कालेचो मनीस हांव न्हय. खंयची प्रशस्ती मेळा जैतर आजकाल ताका नॉमिनेशन तशेंच शिफारसे पत्र आसल्या शिवाय ती मेळोवंक कश्ट. तरी आनी हांव तसलें चड जावन पसंद करिना. पूण एका 3 हप्त्या आदीं म्हज्या इश्टा लुई पिंटोन म्हाका फोनार सांगतना म्हाका निजायकी अजाप जालें आनी संतोश भोगलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिशी हांवें चिंतलें ना, हांवें कांय नॉमिनेशन दिल्लें ना. ताणींच जावन विंचून म्हाका हो पुरस्कार दिवंक चिंतलां म्हूण सांगून सांगतना निजायकी म्हज्या दोळ्यान दुकां भरून आयलीं. त्या खातीर कारवालो घराणें आनी माणसोबाण तुमकां हांव काळजांच्या गुंडायेतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी आसा. हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हजो धाकटू म्हजीं घरा पदां म्हणटाना म्हाका केदाळ अवकाश मेळात गाय म्हणून आशेतालो. पदां म्हणूंक धांवतालो. संगिताची म्हजी वोड इतली आसली की हांव पुरतें वस्तूर न्हेसच्या पयलें पोटाचेर गिटार काणयोन बेश्टेन तरी पदां म्हणटालो. फुडें म्हज्या भावान म्हाका तरबेत करून कॉम्पिटिशनाक व्हरतना तें हांव इनामां जोडटाना तो जाल्लो अनुभव वेगळोच. तरी पूण कोंकणी संगीत तुमकां कळीत आसा, कोंकणी संगितान पोट भरूंक जायना. म्हाका कोण गावंक आपयता म्हणलें हांव राखून आसतालो आनी सारको संदर्भ मेळनातल्या वखदां हांवें खंयी 16 वर्सांच्या प्रायर हें पोत घडोवंक प्रयत्न केल्लें
आनी ब्रास बँडाच्या हॅरीन म्हाका तें पोत सगळें एका रुपाक हाडूंक कुमोग केल्ली. आज तो देवा दिन जाला तसो उडास हांव काडटां. संगीत म्हजें हव्यास मात्र. पोटाच्या ग्रासा खातीर हांवें वेगळेंच प्रोफेशन धरिल्लें आनी म्हाका मेळिल्ल्या थोड्या विरामाच्या अवदे वेळार पोदां घडोवन गी कांतारां घडोवन गी हांव मुखार आयलों आनी आज ह्या पावंड्यार पावलां. हांवें खंयच फाटीं पळोवंक ना. हांव म्हजे इतल्याक कितलें जाता तितलें करन मुखार वचो मनीस. केन्ना अवकाश मेळटा तो सदुपाय करचो मनीस. ह्या वक्ता म्हजे सांगाता म्हाका जायत्यांनी सांगात दिला, उखलून धरला. तांची नांवां हांव काडिना जाल्यार खंडीत जावन चुकीदार जायन. तरीकी खंय तरी हांव कोणाचें नांव विसरान दया करून बक्षिया. प्रप्रथम जावन हांव अर्गां दितां सर्वेस्परा देवाक विविध देणांनी म्हाका निटयल्ल्या पासून. दिन वाचपाटयतां देवा दिन म्हज्या माय बाबाक. तांचे रगात म्हज्या शिरांनी वळिल्ल्या वरवीं तांचें तालेंत म्हजें थावन हेरांक पावलां. तांकां ससाण विशय मागतां. ल्हान भुरगें आसतना म्हजें तालेंत पारखून म्हाका संगीत स्पर्धांक तरबेज करून पयलें पोत शिकयल्ल्या म्हज्या मोगाळ धाडटुकू देवा दिन दिनीस पेरीस. तशेंच ताणें फुडें दिल्ल्या सर्व कुमके खातीर हांव आज ताचो उपकार बावडटां. तशेंच संगीत घर बंदरा खाल म्हजी नायट आसा करून ती हावसफूल जावच्या मट्टार प्रेरण जाल्ल्या म्हज्या आनी एका भावा आल्बर्ट पेरिसाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. सांगात आस म्हजो कोंडाटो करून म्हज्या मोगाळ भयणींनी मेबील आनी जसिंथांनी केदाळाई शाहबास म्हणून म्हजी पाडता पडिल्ली आसा आनी म्हाका कुमो केल्ली आसा. तांचो हांव उडास काडटां. म्हाका गिटार शिकयल्ल्या मिस्त्री चार्ल्स डिमेल्लो, म्हज्या सुरविल्ल्या नायटांनी संगीत दिवन बेसावन दिल्ल्या देवादीन बाप वॉल्टर, देवादीन बेनेट पिंटो, बेंदूरचे पिंटो भाऊ विवियन मर्विन जॉस्विन, बाबूश मुंबई, चरण कुमार, जेम्स फर्नांडीस, अँथनी मार्टीस आनी प्रस्तुत फाटल्या म्हज्या 25व्या नायटांत हांव म्हजो पाठिंबो जावन रावून नेन्स नायटांक बगार सगळ्या म्हज्या हरिएका कोवळ्यांक संगीत वादाशिल्ल्या संगीत गुरू जॉयल पिरेर, ताचे सांगाता ताका सांगात दिवच्या रोशन एंजेलोर आनी सर्व सांगाती संगीतगार आनी गावप्यांक हांव मान बागायतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. म्हज्या नायटांनी कार्यनिर्वहण केल्ल्या ती यशस्वीक पावयल्ल्या आल्बर्ट पेरीस, मनोहर पायस, जेरी रस्किना, लिस्ली रेगो, टायटस तकोडे, क्लेमेंट लोबो मुंबय, जूड नोरोना हांकां. तशेंच हांव एक नट जावन मुखार येवंक अवकाश करून दिल्ल्या श्रीमती एम्मी नजरेत पडील, देवादीन JB डिसुजा कुलशेकर, किंग्सली नजरेत अंजेलोर, जॉन पेरमानूर आनी देवादीन रिची जॉन पायस हांकांय हांव आभारी आसां. कोंकणींतल्या सडावत मालगड्या आनी प्रस्तुत पदां घडणारा सवय हांवें गायलां. आपल्या 25व्या नायटांत हांव 102 नायटां पर्यंत तशेंच थोड्या कोवळ्यांनी म्हाका गावंक तशेंच गिटार खेळोवंक अवकाश दिल्ल्या देवादीन कोंकण कोगोळ विल्फेरी बिंबस, सबार नायटां आनी कोवळ्यांनी अवकाश करून दिल्ल्या मुंबयच्या हेनरी डिसोजा हांकां हांव आभारी आसां. ह्या वक्ता हांवें उडास काडी जाय देवादीन PH पिंटो हांसो. कोंकणीच्या मट्टार एक श्रेश्ठ संगीत म्हणजे एका फिल्मी ऑर्केस्ट्रा सांगाता रेकॉर्ड केल्ल्या कोवळ्यांनी गावंक म्हाका ताणें अवकाश करून दिल्लो आनी हो एक अनुभव निजायकी जिणेंत मेळचो बारीसा अप्रूप. ह्या वक्ताक ताचोय हांव उडास काडटां आनी ताका ससाण विशय मागतां. कॉर्डेल फिर्गेजींत म्हज्या तालेंताची सुरवात जाल्ली. फुडें अंजेलोर, थोडो तेंपूय जय,
पाटी परत आंजलोर फिरगजन म्हाका बरोसो सहकार पाठिंबो आनी उत्तेजन लाभलां. ह्या तिनी फिरगजगारांक म्हजें नमान. गांवांत बेंगळूरू, मुंबय, दिल्ली, सर्व गल्फ राष्ट्रांनी, कॅनडा आनी लंडन गांवांनी म्हजी नायटां आसा केल्ल्या सर्व संघ संस्थांच्या कारभाऱ्यांचो धानीचो हांव उपकार आटयतां. म्हजी सुरवेल्या दिसांनी पदां करता आसतना हांवें जायते फावटी म्हाका करेक्शन करूंक आसल्यार वेचें आसलें देवादीन हेरोल्ड पियर्सा लागीं. तो म्हाका मस्त कोमो करतालो, म्हजे पदांनी कांय सूख आसल्यार दाखोवन दितालो, ताचोय हांव उडास करतां. देवस्तितेचीं गितां घडोवंक प्रेरण जाल्ल्या देवादीन फादर वॉल्टर अल्बुकर्क, देवादीन सिस्टर आयरीन डिसोजा, तशेंच मंगळूर दिएसीसीच्या वडिलांचो उपकार हांव बावुरतां. माणसोबाण संस्थेचो गुरकार श्रीमान एरिक ओझेर, ताची पत्नी जॉयस केदाळारी म्हाका उमेदीन भरतात. तांच्या खंयच्याय कार्यांक म्हाका तीं आपयतात. तांकां म्हजेर अभिमान आसा आनी म्हाकाय तांचेर मस्त अभिमान आसा. म्हजेर तुमी दवरिल्ल्या अभिमाना खातीर तुमकां हांव आभारी आसां. तशेंच हांगासर आसात म्हजे 2 जाण सांगाती क्लासमेट लुईस जे पिंटो आनी नेल्सन रोड्रिगस. आज ह्या म्हज्या सांगात्या बरोबर ही प्रशस्ती स्विकार करूंक म्हाका संतोश भोगलो. तुमकांय देव बरें करूं. म्हजीं पदां आयकून कोवळ्यो मोला घेवन सदांच उत्तेजन दिवच्या संवसारांतल्या सर्व संगीत कलाभिमानींक म्हजे काळजाचे गुंडायेत हांव दिनवास. कसलीय माहीत जाय जाल्यार हांवें केदाळारी विचारचें आसा. एकच जेरी रस्किना नाजाल्यार जोकीम पिंटो वा मंजूर खंयच्या मोद्यानेर हांवें फोन केल्यार ते म्हजे फोन उखलतात आनी म्हाका सहकार दितात. तांचोय हांव उडास करतां. भुशा एकल्या सो हांवें उडास आनी काडूं ना आनी ती जावन आसा म्हजी पत्नी. हांवें जाय म्हूण काडूं ना, आखरेक दवरया. कित्याक म्हळ्यार दिसाचीं 26 वरांय म्हजे सांगता आसची म्हजी पत्नी म्हजे यशस्वी पटलें आसलो एक बळवंत हात. भोवस सायलंट पूण म्हज्या फाटल्यान केदाळाय म्हाका प्रोत्साह दिवनूच आसता. आनी तशेंच तांचे सांगता म्हजे भुरगे म्हजे पूत, म्हजी सून आनी म्हजी नातरांय जाल्यार म्हाका प्रेरण जावन आसात. हांवें आतां तांकडचे खंयचेय पोवत जाल्यार 300 जड्जीस तांणी येस म्हळ्यार मात्र हांवें मुखार वचचें ना, जाल्यार मुखार वचना. आनी कितें सांगूं. आनी कोणायकी जरी तरी हांव विसरलां जाल्यार हांव बक्षया फोन अंत घ्या कळना बंद जालें. ओके. परत हांव कारवालो कुटाम हांगासर कारवालो कुटुंबाक रिप्रेझेंट करच्या बाप प्रताप नायक तुमकां हांव परत देव बरें करूं म्हणटा. तुमी उलयल्ल्या त्या विसणार उतरां खातीर हांव आभारी आसां. आनी जरी हांव कोणायकी विसरलां जाल्यार सर्वांचो हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आतां वर्सां 60 उतरलीं आनी मुखार कितें. असले सन्मानाचे पुरस्कार मेळटाना खरेंच जावन तरणाटोसो जावन रावया म्हणली आशा मतींत. पूण पिकी कोली जडटाना तरणी आंकरी उजेजीस आनी त्यो आंकऱ्यो आमी सांबाळी जाय. तुमचें सर्वांचें बेसांव आनी मोग आनी मायपास म्हजे सवय आसतलो म्हूण हांव बरवसतां. तशेंच येवच्या जानेवारींत म्हजी 110वी नायट SVPच्या SVPक आदार जावन कापितानींत आसा जावची आसा. तांकां तुमकां सगळ्यांक वताय शापोवणी दितां.
आनी हो मान व पुरस्कार म्हाका दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणीचें सर्व बरें जावं. फोन मेलिन बाबाच्या पत्नीन केल्ले न्ही मू. देव बरें करूं मेलिन बाब. पेरीस तुमकां आयचो पुरस्कार दिवन आमचोय मान सोडलो, आमकांय गौरव म्हूण बगलो. आयच्या ह्या 18व्या कलाकार पुरस्कार कार्याक दुबयतावन हांगासर मुखेल सोयरो जावन येवन पुरस्कार दिल्ल्या आमचो मोगाचो मित्र बोमानेस्त नेल्सन रॉड्रिक्स तुमकां मानसोबण तर्फेन करवाल घराणे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर प्रताप नायक तशेंच तांच्या कुटुंबाक आनी वेळार हांगासर येवन ह्या पुरस्कारांत भाग घेतल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मुखार आसा 251वी म्हयनाळी मांची आनी ह्या म्हयनाळी मांचेची सुरवात करूंक मानसोबान उपाध्यक्ष आयरीनबाई रेबेलो हिका हांव विनंती करतां. देव बरी सांज दिवं मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक. 18वी म्हयन्याळी मांची 9वी मोतयां आदल्या म्हयन्यांत सादर जाली. हाका लागलो खर्च 1,01,550 रुपये, 1,01,555 रुपीज. आनी कवारांनी आमकां आयिल्लो आयवज आसा 10,000 रुपये. मानेस्त ऑस्टीन आनी मानेस्तीन हिल्मा रॉच हांचें पोशकपण हाचे तावन 41,667 रुपये, 41,666 रुपीज. ಒಟ್ಟುಗೂ 51,667 रुपये म्हणजे 51,666 रुपीज. आणि ही आता हांगासर सादर जावची मांची आसा स्वरश्री गोंय तावन गीत गोंयच्या अस्मितायेचें ह्या वेदीचेर सादर जावचें आसा. ताका तुमी साक्ष जातल्यात. फुडली 252वी म्हयनाळी मांची दांती बाबावान तावन हास आनी नास बिंदास ही मांची डिसेंबर 4 तारखेर हांगासर ह्या वेदीचेर प्रस्तुत जातली. ह्या म्हयनाळ्या मांचयेकी तुमी सर्वांनी येवन तुमच्या सांगात्यांकी तुमच्या शेजाऱ्यांच्यांकी आपोवन हाडून ही मांची देखूंक तुमी प्रोत्साह दी जाय आनी हांगासर ही मांची सादर करूंक आदार दी जाय म्हणून उपकार मागता. मोगाच्यानो थोड्या दशकां आदीं नथलां खेळ नथला फेस्ता संदर्भार भोव फामाद आशिल्लो आनी नथला फेस्ताचो सुवाद सर्वय कुशीन प्रसारतालो. नथलां खेळ पुनर्जिवीत करूंक माणसोबणान एक मेट काडलां आनी हांगा आमच्या कोणेय एक पंगड उबो करूंक अवकाश आसा. त्या देखून मुखेलपण घेया, एक पंगड उबो करा. तुमच्या फिरगजान जावंक पुरो या तुमच्या वाड्यान जावंक पुरो एक पंगड उबो करा, भाग घेया, इनामां जोडा. आनी ह्या विशयांत सडीत माहेत येदोळस सोशल मिडियाचेर आमी प्रकट केल्या. सडीत माहेत तुमकां दिल्ल्या हातपत्रांत आसा. दया करून बरें करून फुरसत करून वाचा आनी समजून घेया आनी पंगड उबो करून नथलां खेळाच्या ह्या स्पर्धांत भाग घे जाय म्हणून उपकार मागता. आनी एक प्रयोग नवो नाटक बरोवचो स्पर्धो माणसोबणान चलयल्लो, तो बऱ्यान चल्लो. आयिल्ल्या नाटकांची वरवणी जावन आसा. डिसेंबर म्हयन्याळ्या मांचयेंत ह्या स्पर्धेचें फलितांश भायर पडटलें आनी इनामां वांटप जातलें. कलांगणाचें पेंटींग जालां, सोबीत जालां. तुमची खारी सोबोवंक सभांगण हांगासर वयर सभांगण तशेंच उक्तें मैदान वाजपी दरीर तुमकां मेळटात. सैरी आयल्यांत घरांत जागो ना तर टेन्शन करची गरज ना. AC आनी नॉन AC कुडां आमचे कडेन आसात. वाजपी दरीर तुमकां मेळटात. हाचो फायदो जोडा आनी तुमी आमच्यो सवलतो घेतल्यार उपयोग केल्यार आमकांय आदार जाता. आमचो कोंकणी वावर मुखारसून व्हरूंक तुमचे तावन आमकां आदार मेळटा. SKA लंडन हांणी बसयल्ले बरी सोद 5 जिखप्यां पैकी एकल्याक लंडनाक आपोवन व्हरून आपल्या कोंकण संभ्रम 2 कार्यांत भाग घेवंक अवकाश तांणी दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. MCC कतार हांणी माणसोबणाच्या सहकारान मांडून हाडचो ग्लोबल बायला चॅलेंज व्हिडिओ स्पर्धो
आतां यूट्यूबर आनी दाईची टी व्हीचेर प्रसार जावन आसा दयाकन पळया आनी तुमी संतोष पावा तशेंच आमकां सहकार दिया. ही म्हयन्याळी मांची 20 वर्सांत हांव निरंतर चलोवनूच आसा आनी मुखारय चलतली चलत जाय. आनी ही चलोवंक जायतो खर्च पडटा तुमकां कळीत आसा. येदोळच आदल्या म्हयन्याळ्या मांचेचेर लेखपाक तुमच्या मुखार हांवें दवरलें. जायतो आमकां उणें पडटा खर्चा बाबतीन. ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेतां तुमच्या लागीं कवारां दिल्या आनी थंय तर तुमी येता आसतना तुमच्या कुशेचें कितें आसा तर खर्चाच्या बाबतीन ह्या कवारांत घालून आमकां आदार दिया. तुमचें उदार मन दाखया. कित्याक वावर जाता तुमी पळयतात. तशेंच आर्थीक कुमोग एक एकल्यान इल्लें इल्लेशें दिल्यारय आमकां तो इल्लो आयवजी आमच्या कामाक आदार जाता. नाटकिस्त आनी साहिती मानेस्तीन मौली मिरांदा कुलशेकर हिणें अनुवाद केल्लो कंत्रेलांतलें पुस्तक विकऱ्याक मेळटा. आज 50 रुपये रियायती आसा. दयाकन घेया आनी सहकार दिया. आमची कार्य माणसोपणाची कार्य यूट्यूबार येतात. यूट्यूब चॅनल पळया हेरांकय कळया आनी ह्या मारिफात कोंकणी संवसारांत म्हणजे आमच्या माणसोपणान कितें सकट वावर चलते आसा ह्याची झळक तुमकां मेळटली माहेत मेळटली. हेरांकय ह्या विशयान कळया. अंतरजाळेर कोंकणी प्रसार करूंक माणसोपणाचे तरणाटे वावूर नासात. वितोरी कारकळ असो ललित प्रबंध असो पुंजो इल्लें इल्लें इल्लिल्लें आतां गूगल प्ले बूक हातूंत धर्मार्थ वाचूंक मेळटा. गूगल प्ले ॲप डावनलोड करा आनी हो बूक वाचा. बेगीनच हेर पुस्तकांय मेळटलीं. हाचे फाटल्यान वावुरच्या कॅरन मार्ताक देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी आतां मानशेक चालावण दिवंक हांव फुडें आपयतां मालगडो गावपी पदां घडणार बाब अपोलिनारिस डिसोजा हांकां. हांणी वेदिकेचेय म्हणून हांव उपकार मागतां. अध्यक्ष लुई बाब पिंत तशेंच गुरकार एरिक बाबोजेर हांकां ह्या वेदीक आपोवन हाडटे आसात. ताळयांच्या आवाजान तांकां ह्या वेदीक आमी येवकार मागया. आनी आतां अध्यक्ष लुई बाब पिंत हांणी फुलांतुरो दिवन मानेस अपोलिनारिस डिसोजा हांकां मान पटोवंक हांव उपकार मागतां. आज ह्या वेदीर स्वरश्री गोंय तावन आज गीत गोंयच्या अस्मितायेचें सादर जाता. त्या पंगडाचो मुखेली आसा रामानंद बाब रायकर हांणी फुडें येवचें आनी एक फुलांतुरो आमच्या अध्यक्षा तावन स्विकार करूंक हांव विनंती करतां. संगीतगार अपोलिनारिस डिसोजा हांणी ह्या म्हयन्याळ्या मानशेक चालावण दिवंक हांव विनंती करतां. आमच्या वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या व्यक्तींनी अपोलिनारिस डिसोजा हांचे संगी ह्या म्हयन्याळ्या मानशेक घंट वाजोवन चालावण दिवची. अधिकृत रितीन म्हयन्याळ्या मानशेक चालावण दिल्ल्या बाब अपोलिनारिस डिसोजा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां ही म्हयन्याळी मानशी हांगासर प्रस्तूत जाता. स्वरश्री गोंय हांचे तावन गीत गोंयच्या अस्मितायेचें पळया आनी संतोष पावा. गीत गोंयच्या अस्मितायेचें. देव बरें करूं.
कोंकणी भाषेची सादरपोणा खोलायची कोंकणी कले उंचायची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी नमस्कार, हांव प्रमोद सुर्लकार आनी म्हाज्या सांगाता सोनाली पेडणेकार. आमकां आशिर्वाद दिवंक कलांगणाच्या ह्या सोबीत सुंदर कलाबागेत हाजीर आशिल्ल्या मंगळूरच्या समस्त कोंकणी मायबाप रसीक भाव भयणांक आमचे स्वरसिक वती नमन. आमचे तुमचे सुपुल्ले गोंय, सोबीत सुंदर गोंय ह्या आमच्या तुमच्या सुपुल्ल्या गोंयच्या अस्मितायेची, संस्कृतायेची, परंपरेची, सैमाची, आमच्या मायभुयेची व्हडविकाय सांगपी गीत गोंयच्या अस्मितायेची ही संगीत कार्यावळ तुमच्या सेवेत अर्पण करूंक खूब संतोश भोगता. आयची ही कार्यावळ तुमच्या मुखार सादर करपाक अवकाश दिलो देखून मान सोबाणाचे गुरकार आनी आमचे वडील मार्गदर्शक भोवमानादीक एरिक बाब रोजारियो, मान सोबाणचे अध्यक्ष लुई बाब पिंटो, कार्यावळ अधिकारी वितोर बाब आनी मान सोबणाची वावुरपी समितीन दिल्ल्या मोलादीक आदारा खातीर मंगळूरकाराचे आमी दिनवासी. गोंयच्या वडील कलाकारांक नमन करप ही सोरसीची परंपरा देखून ही कार्यावळ गोंयचे वडील लोक कलाकार डॉक्टर मलबाराव बाबा सरदेसाय ह्यांच्या यादीक ओपल्या. मागता मानादीक एरिक बाब आनी मानादीक लुई बाब हांणी डॉक्टर मलबाराव बाबांच्या तसबिरीक फुलां ओपचीं. मागता आमचे वडील संगीतकार रामानंद रायकर आनी आमचे मार्गदर्शक ज्येश्ठ कवी गौरीश बाब वेर्णेकर हांचे कडेन तांच्यांनी मानेस्तांक वेदीचेर हाडचे. आता मानादीक एरिक बाब आनी लुई बाब हांचे कडेन मागता
तांच्यांनी आमकां कलाकारांक फूल आनी भोवमानपत्र भेटोवन आशिर्वाद दिवचो आनी आमची उर्बा वाडोवची. देव बरें करूं सोनाली बाय. स्वरश्री गोंय प्रस्तुत गोंय गीत गोंयच्या अस्मितायेचें एक गीत सुरांची ही कार्यावळ आयज तुमच्या मुखार सादर जाता. गोंयच्या स्वतंत्रतायेची साठी मनयतना गोंयच्या अस्मितायेचें आनी संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी गितांचो साज आमच्या गोंयच्या कवींनी मुखार हाडलो आनी तांचेंच प्रस्तुतीकरण आयज गितांच्या रुपान तुमच्या मुखार सादर करतात आमच्या गोंयचे कलाकार. हांव मागतां श्री रामानंद रायकर ह्या स्वरश्री गोंय संस्थेचे मुखेली तांणी वेदी रेवचे. तशेंच ह्या कार्यावळीचे संयोजक श्री गौरीश वेर्णेकार हांणी माचयेर रावचे. आतां हांव मागतां आमचे गायक कलाकार दिप्ती संदेश कुंडयकर, आदी गौरीश वेर्णेकर, श्री मंगेश शेटे आनी श्री दिगेश पै आंगले हांचे कडेन तांणी आमचो भोवमान स्विकारचो. दिप्ती कुंडयकर ह्यो मलबाराव सरदेसाय हांच्यो नाचसून आनी गोंयांतली नामनेची गायिका. हांव मागतां तांकां प्रशस्तीपत्र आनी फुलांचो तुरो भेटोवचो. तशेंच आमची नामनेची उदेंती कलाकार आदी वेर्णेकार हांकां फुलांचो तुरो भेटोवपा खातीर हांव मागतां कलांगणाचे अध्यक्ष लुवी पिंटो हांचे कडेन. तांणी ताका फुलांचे गुलाबाचें फूल भेटोवचें. तशेंच प्रशस्तीपत्र भेटोवचें. नामनेचे गोंयचे गायक कलाकार संगीत क्षेत्रांत व्हड नामना मेळयल्ले श्री मंगेश शेटे हांकांय फुलांचे तुरो तशेंच प्रशस्तीपत्र भेटोवचें. तशेंच गोंयचे नामनेचे युवा संगीत कलाकार गायक श्री दिगेश पै आंगले हांकांय गुलाबाचें फूल आनी प्रशस्तीपत्र भेटोवन तांचो सन्मान करचो. आमच्या ह्या संगीत कार्यावळीक संगीताचो साज चडोवपी आमचे वादक आमचे मदीं आसात. हांव मागतां तांणी मुखार येवचें. पयलीं हार्मोनियमाचेर आमकां साथ दिवपी श्री राजेंद्र परब, कीबोर्डाचेर आशिल्ले श्री नवसो नाईक आनी गिटाराचेर साथ दिवपी जितेन तांडेल हांणी मुखार येवचें. राजेंद्र परब हार्मोनियमाचेर तांकां गुलाबाचें फूल आनी प्रशस्तीपत्र भेटोवचें. तशेंच कीबोर्डाचेर साथ दिवपी नवसो नाईक हांकांय भोवमान करचो. तशेंच गिटाराचेर साथ दिवपी श्री जितेन तांडेल हांचोय भोवमान करचो. आमची दुसरी वादकाची जोडी श्री अतुल परब हँडसोनिकाचेर साथ दिता. अतुल गुरव श्री साईराज केरकर तबल्याचेर आनी श्री शैलेश साळगांवकर हांणी मुखार येवचें. हांव मागतां श्री लुवी पिंटो हांचे कडेन तांणी तांकां गुलाबाचें फूल तशेंच प्रशस्तीपत्र भेटोवन तांचो सन्मान करचो. श्री अतुल गुरव हँडसोनिकाचेर आमकां साथ दिता. श्री साईराज केरकार तबल्याचेर साथ दिवपी. तशेंच ऑक्टोपेड वादक आनी वाद्यवृद्ध संचालक श्री शैलेश साळगांवकर हांकांय गुलाबाचें फूल आनी प्रशस्तीपत्र भेटोवन सन्मान करचो. गीत गोंयच्या अस्मितायेची ही गितांची कार्यावळ फुडें व्हरपाची संकल्पना जांच्या तकलेंतल्यान मुखार आयली ते आमचे नामनेचे गायक कलाकार कवी श्री रामानंद रायकर. आयज पयले फावट ह्या गोंयच्या स्वतंत्रतायेची साठी मनयतना ही गितांची कार्यावळ घेवन ते मुखार सरल्यात. आयज ही तांची पयली कार्यावळ. हांगच्यान आमच्या कार्याचो शुभारंभ जाता. ह्या मंगळूरच्या मातयेंत आमच्या गीत गोंयच्या अस्मितायेचें गीत तुमच्या मुखार मांडटना आमकां भोव खोशी जाता. आनी ह्या भोव खोशेंत आमी मागतात श्री एरिक बाब
हांचे कडेन की तांणी तांचो सन्मान करचो. फुलांचो तुरो तशेंच प्रशस्ती पत्र दिवन तांचो सन्मान करचो. ही सगळी कार्यावळ घडोवपाक हाचे फाटलें नेपथ्य आनी सगळें संयोजन करपा फाटल्यान तांकां आदार दिवपी श्री गौरीश वेर्णेकार हांचोय ह्या वेळार फूल आनी प्रशस्ती पत्र भेटून सन्मान करचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. खंयचेय कार्यावळ सुत्रांनी बांदून मुखार हाडले शिवाय त्या कार्यावळीक रंग येना आनी ती मुखार बरे तरेन वचना. देखून ही कार्यावळ मुखार हाडपी आनी सुत्रांनी बांदून आपल्या उतरांनी गुंतून ही संगीत सांज फुलोवपी आमचे सूत्रसंचालक निरूपक आसात प्राध्यापक प्रमोद सुर्लकार तशेंच श्रीमती सोनाली पेडणेकार. हांव मागतां तांणी मुखार येवचें आनी आपलो भोवमान स्विकारचो. श्री प्रमोद सुर्लकार नामनेचे प्राध्यापक तशेंच बरे कवी आनी सूत्रसंचालक. सोनाली पेडणेकार एक उत्तम लेखिका सूत्रसंचालक अशी आसा. तिकाय ह्या वेळार भोवमानीत करचें. ह्या कार्यावळीक आमचे मदीं आसात गोंयच्यान खासा ह्या कार्यावळी खातीर हाजेरी लावपी मडगांव दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे उपाध्यक्ष श्री राजेश बांदोडकार. आयज ह्या कार्यावळीक ते खासा उपस्थित आसतात. तर हांव मागतां तांणी मुखार येवचो आनी आमचो हे भोवमान स्विकारचो. आमची ही मोगाची भेटवण आमी एरिक बाबाच्या हातान तांकां दिवपाक सोदतात. श्री राजेश बांदोडकार गोंयचे नामनेचे दैवज्ञ समाजाचे उपाध्यक्ष तशेंच कला आनी संस्कृतीच्या मळाचेर वावर करपी. देव बरें करूं. तशेंच सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आपापली माची घेवची. आनी एक कळीत करूंक सोदतां की ह्या कलांगणाच्या सुरवेक वयर माटवांत गोंयच्या मुक्तीची खिणचित्रां दाखोवपी एक प्रदर्शन लायिल्लें आसा. तुमी वतना ताचो आस्वाद घेवचो. सगळ्यांनी ती दृश्यां पळोवची आनी गोंयच्या संग्रामांत वावर केल्ल्या मुक्ती चळवळींत वावर केल्ल्या आमच्या सुटके झुजाऱ्यांचो कार्यकाळ आनी ताचें दर्शन तुमी घेवचें. हांव अशें सांगतना सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां ही स्वरश्री गोंय हांचे खातीर ही सांज आमकां दिल्ले खातीर मंगळूर मातेक तशेंच मांड सोमाण आनी कलांगणाक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक मना काळजा सावन दिनवास. देव बरें करूं. योगिता बाय. मंगळूरकारांचो मोग घेवनूच आमी गोंयांत परततले. देव बरें करूं एरिक बाब आनी लुई बाब. समिस्तांक चत्राय. ही कार्यावळ सादारण 1 वर 30 मिनटां चलतली. मायबाप रसिकांनी पुराय कार्यावळीचो आस्वाद घेवन आमची उर्बा वाडोवची. ऑगस्ट 1947 भारतभर जल्म घेतिल्ल्या प्रत्येकाच्या जिवितांतलो स्वाभिमान दीस. दसरो दिवाळीची परब. ब्रिटीश राजवटीचो अत्याचार सोशीत लाचार जाल्ल्या मा भारतीच्या आंगार स्वतंत्रायेची किरणां फाकयत मुक्तीचो स्वास दिवपी हो दीस. पूण
सहजतायेन हो दीस आमकां लाभलो ना. अद्भुत इतिहास घडोवपी ह्या दिसाची कवडां उक्ती करूंक वंदोश्री भारत भुमी असो खणखणीत घोशनाद करत धैर्यवंत शूर वीर विरांगनांनी स्वतंत्रतायेच्या होमखणात घेतली उडी. कुडी रक्तबंबाळ जाल्यो, सर्वस्वाचें समर्पण दिलें. प्रत्येक घरांगण रणभूंय जाली. स्वातंत्र्यतायेच्या स्वाभिमान ज्योतीचो उजवाड प्रत्येकाची मना काळजां जागयत. परके सत्तेक हुमटावन भारत मातेच्या माथ्यार जैताचो मुकुट तांणी चडयलो. हो दीस म्हळ्यार ह्या वीर विरांगनाच्या बलिदानाचें स्मारक. स्वातंत्र्य कलशाच्या स्थापणुके खातीर जिविताचें समर्पण दिलें. ती भारत मातेची शौर्यवंत धैर्यवंत बाळकां, आमची समस्त भारतीयांची दैवतां. नमळायेन आमी म्हणुया तांकां आमचें नमन. पवित्र हिमालय पावन गंगा देव देवतांच्या ह्या तीर्थमय पुण्यवंत भुंयेर आमकां जल्म लाभलो. आमी भाग्यवंत. गोंय अस्मिताय रथाचे सारथी, दिल्लीच्या केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्काराचे मानवंत ज्येष्ठ कवी स्वर्गीस्त प्रकाश पाडगांवकर हांगेल्या गितांतल्यान भारत मायेक तुका कोटी कोटी प्रणाम अशें म्हणत हे पावन पुण्य भुंयेर मनीसताये देवूळ बांदपाचें ध्येय आमी बाळगुया. माथ्याचे हिममुकुट
इश्टांची सोपूया रात जागे दवरून दोळे कान जागे दवरून दोळे कान मनीस काय देऊळ बांदपाक मनीस काय देऊळ बांदपाक ध्येय आमी बाळगिला ध्येय आमी बाळगिला माथ्याचे हिम मुकुट पाय सदा ओले घाला माथ्याचे हिम मुकुट पाय सदा ओले घाला पुण्य म्हजो भारत देश आमी हांगा जल्मल्यात पुण्य म्हजो भारत देश आमी हांगा जल्मल्यात माथ्यार हिम मुकुट पाय सदा ओले घाला पाय सदा ओले घाला ओले घाला ओले घाला ओले घाला आमचो देश गुलामगिरींतल्यान मुक्त जालो खरो तरी ही पुराय स्वतंत्रताय न्ही दादरा नगर हवेली गोवा दमण दीव हे भारत मातेचे प्रदेश मुक्तीची वाट पळयताले देशाच्या स्वातंत्र्या उपरांत रोखडेच दादरा नगर हवेली मुक्त जाले गोवा दमण दीवच्या मुक्तताये खातीर मांडवी जुवारीच्या लाराचे तांडव निर्माण जाले नवी उर्बा नवो संकल्प घेवन उबो जालो मुक्ती संग्राम मांडवी जुवारीच्या साक्षीन स्वाभिमानी विरा अभिमानाच्यो पेटल्यो मशाली कुडी मना झाली घायाळ मुक्ती खातीर आमरण संघर्ष बायलो दादले तरणाटे म्हणनासतना समस्त गोंयकारांनी घेतली उडी मुक्ती रणात बाकी बाबान ह्या वेळार साथ घालो जाग रे बेगीन जाग भारताच्या ध्वजा दर्या देगेर खेळटात तर मनोहर बाबान खणखणीत आवाज दिलो तुज्या मुखार दुस्मना दिमी मोडचो ना पेटयत नाळी हावेस म्हजो सोडचो ना अशी मळबा मेरेन पावता येदी गर्जना करत हाडली जागृती मुक्ती संग्रामात मुक्ती संग्रामात वावुरतात असो संशय घेवन बाकी बाब तशेंच हेर स्वाभिमानी सुटके झुजाऱ्यांक पोर्तुगीजांनी बंदी केले अत्याचाराचें सत्र चलयलें एकलो बंदखणीत गेलो म्हण दुसरो थांबलो ना हासत मुक्ती चळवळीक वेंग मारली कारण तांणी रक्ताचें तेल केलें श्रद्धेचे कोम केले मेल्ल्या बियांतल्यान नवे वृक्ष उजयले तशेंच गोंय मुक्ती संग्रामात समर्पण दिल्ल्या गोंय धर्तरेर मातेच्या हुतात्म्यांक बाकी बाब मानवंदना दिता
जागयली ताणी रात जागयली संसाराची शांत करून संसाराची शांत करून तान भागयली ताणी तान भागयली धाय तिको गासता तांचे धाय तिको गासता तांचे आयचे यशोगान आयचे यशोगान गोयचे नाव घर करून घाल झाले मान जाणट्याने रीण फेडू श्राद्ध चलले ताणी श्राद्ध चलले जाणट्यांचे रीण फेडू श्राद्ध चलले ताणी श्राद्ध चलले श्रद्धेचे कोम काढून श्रद्धेचे कोम काढून दैव पळले ताणी दैव पळले घटाय हाळली गरीब खात्या घटाय हाळली गरीब खात्या अपंगुळा प्राण अपंगुळा प्राण गोयचे नाव भर करून लाल झाले मान वाळून सगळे वंश उजळले ताणी वंश उजळले जन्म वाळून सगळे वंश उजळले ताणी वंश उजळले मेल्या बियात्यान जीवे मेल्या बियात्यान जीवे वृक्ष रुजले ताणी वृक्ष रुजले तांचे वरी लहान नसून तांचे वरी लहान नसून गोय केले मान गोय केले मान गोयचे नाव भर करून मान झाले मान गोयचे नाव भर करून मान झाले मान बंधणीची देवळा झाली लामण दिवे प्राण गोयचे नाव भर करून मान झाले मान मान झाले मान झाले अरबी सागराचे कुसवेत मांडवी जुवारीच्या देगेवयली सोबीत बाग आमचें गोंय देश स्वतंत्र जावन
पोर्तुगीजांच्या 450 वर्साच्या खग्रास गुलामींतल्यान 14 वर्सां उपरांत 19 डिसेंबर 1961 दिसा मुक्तीचो स्वास घेवपी ही भूंय घरां घरां दिवजांचो उजवाड फाकयत लिकली मुक्ती संग्रामात बलिदान दिल्ल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या हुतात्म्याची कीर्त कर्तृत्वाची गितां कुळागरांनी आनी सैमान गायलीं. आमचो देश आमकां पयलो वंदनीय. गोंयची अस्मितायेक घोडी देशाच्या वैभवात खोयल्या. दिव्य भारत उबारणेच्या स्वाभिमानी यात्रेत समस्त गोंयकार समरस जाले, एकरूप जाले. देशप्रेम देशभक्ती एक व्रत जाले, एक मंत्र जालो, ती आचार संहिता जाली आनी गोंयचे नवनिर्माणेक ज्योतिर्गमय वाट दाखयली. 18 जून गोंयचो क्रांती दीस. 19 डिसेंबर गोंयचो मुक्ती दीस. 1819 हो दिव्य चमत्कार म्हळ्यार गोंय मुक्ती दिसाचो उजवाड. गोवा राज्य सांस्कृतीक पुरस्काराचे धनी पणजी दूरदर्शन केंद्राचे निवृत्त संचालक ज्येष्ठ कवी भौमानीस पंढरीनाथ लोटलीकर हांगेल्या डिसेंबराच्या 19 दिलो गोंय भुंयेक मुक्ती स्वास. ह्या गितांतल्यान 1819 हें कुवाडें आमकां गोंयच्या नवनिर्मणेचें गीत गावपाची संद 2022 सुटकेच्या 60 वर्सांनी दिता. गोंयच्या नवनिर्माणेच्या स्वासात गोंयच्या अशा अनेक कवींनी आपल्या लेखणेचे कणस केला. त्याच कणसातले एक भात, एक कण हे गीत गोंयच्या अस्मितायेच्या या स्वरयात्रेची नांदी जावची. भाल गेले ते जाय रे
दिनो गोय गोय पोटेशास डिसेंबराच्या 19 डिसेंबराच्या 19 डिसेंबराच्या 19 दिनो गोय गोय पोटेशास डिसेंबराच्या 19 दिनो गोय गोय पोटेशास भाय गेले तेज आयले भाय गेले तेज आयले सोमराव मोक्ती संग्राम सोमराव मोक्ती संग्राम सोमराव मोक्ती संग्राम. आमच्या देशाक 1947 स्वतंत्रताय लाभली आणि मुक्त भारताचे नागरिक आपल्या प्रदेशाच्या अस्मितायेची वळख सिद्ध करपाच्या वावराक लागले. आमकां गोंयकारांक मात 14 वर्सां राबचें पडलें. 1961 वर्स उक्ते जायत मेरेन मुक्तीची वाट पळयत. प्रत्येक राज्याची अस्मिताय, लोकसंस्कृती, लोकजीण, परंपरा ह्या सगळ्यांची समर्थ ओळख उबी जावप म्हळ्यारूच देशाचे वैभव. आमच्या तांबड्या मातयेची संस्कृती देशाच्या वैभवान अर्पीत करून सुफल सुजल समृद्ध भारत देश उबो करूंक ओपून दिवप हीच आमची भारत मातयेचे स्वाभिमानी नागरीक म्हूण खरी वळख. गोंयच्या अस्मितायेचो स्वाभिमानाचो उध्वस्त जाल्लो संवसार गोंय मुक्ती उपरांत राजकीय सामाजीक आडमेळी हुपीत गिटायेन उबो जावंक लागलो. अस्मिताय म्हळ्यार कितें? तांबडे मातयेचेर श्रद्धा दवरून संस्कृती मायभास कोंकणीक गौरव दिवप म्हळ्यार अस्मिताय. जल्म दिल्ल्या भुयेक देवरुपी मानप, आपले आवय इतलीच वंदनीय मानप म्हळ्यार अस्मिताय. अस्मिताय म्हळ्यार मायभुयेक गौरव प्रतिश्ठा सन्मान दिवंक समर्पीत जावप हीच खरी गोंय गोंयकार गोंयकारपणाची वळख. कोंकणी भास, गोंयची अस्मिताय, संस्कृती, परंपरा हाचेर आपल्या आवय इतली श्रद्धा आशिल्ले. कोंकणी संगिताक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय गौरव दिवपी सृजनशील संगीतकार तशेंच संवेदनशील कवी काळजाचे खरे गोंयकार रामानंद रायकर. ताच्याच कवी कल्पनेंतल्यान जोपय घेतिल्लें गोमंत गान गोंयच्या लोकसंगिताचो मांडो गायत तांबडे मातयेक होरायता. चलता चलता जाळी वगराती लोगून जोगून वारे मारून गेली माझी देवली. हांव सायबा पोलतोडी वयता दामोल्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा म्हाका सायबा वाट कळना. हांव सायबा पोलतोडी वयता दामोल्या लग्नाक वयता म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. गे 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 गा सायबा म्हाका नाका गो म्हाका नाका गो गे 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 शेवटी मोगरिया बोली माथ्याक मांडून पोतेली. शेवटी मोगरिया बोली माथ्याक मांडून पोतेली. तुझ्या पाया सोडी बसतेली होय बसतेली. तुझ्या पाया सोडी बसतेली होय बसतेली.
आमचे तांबडे मातयेची वळख सैमीक देखणेपण संस्कृती अखंड राखून सर्गा परस सुंदर गोंय घडोवपाच्या सपनांचो मांड सजयत गोंयकारांनी उदरगतीच्या हुमल्यार पावल दवरलें. देशाच्या नकाशाचेर दिव्यत्वाचो साक्षात्कार दिवपी गोंयच्या तांबडे मातयेची सपनाय तांबडीच. गुलाल कसो आमचे तांबडे मातयेक आबोल्यांचो रंग चडला. आमची तांबडी माती दसणीच्या रंगान नेसल्या. आमची तांबडी माती इंगळ्याच्या रंगान रसरसल्या. अशा तांबड्या रंगांचो रंगमेळ घेवन मुक्तीचो स्वास घेवपी तांबडी मातयेचो भक्कम फुडार घडोवपाची तेजवंत उजवाड दिवपी तांबड्या रंगाचीच सपनां गोंयकारांनी पळयलीं. या तांबड्या रंगाच्या स्वप्नांक मोराची पाखां लावन मळबाच्या हावेसान आमी वावरुया. गोंयच्या अस्मितायेचो संस्कृती परंपरेची वळख तांबडे मातेचो घटमूट फुडार उदरगत आमच्या देशाचो तेजवंत इतिहास घडोवपाच्या वाटेवयली गंगा. ह्या गंगेनूच दाखयली आमकां खडपा दोंगरांतल्यान आडमेळे हुप्पीत वचपाची मुखावयली वाट. गोंयचे महाकाय डोंगर, विशाल अरबी सागर, सैम देखणेपण, कुळागरां, न्हंयो, वज्रे, तांबडे मातेक आमची ही सुरांची आरत. गोंयचे तांबडे मातयेचेर उपाट मोग करपी भारतीय चित्रनगरीक गोंयचो गौरव वाडोवपी नामनेचे सिने दिग्दर्शक तितलेच ताकीचे गीतकार भोमानेस्त धर्मानंद वेर्णेकार हांच्या समृद्ध गितांतल्यान तांबडे मातयेक आमची ही सुरांची आरत. आमची ही सुरांची आरत. सपन फायचे आयज ते पळयला आमी. सपन फायचे आयज ते पळयला आमी. गीत ओठार तांबडे मातयेचे, गीत ओठार तांबडे मातयेचे गायता ते आमी. गायता ते आमी. सपन
पात्रायला मी सपन फायचे आयज ते पळयला सपन फायचे आयज ते पळयला गीत ओठार तांबडे मातयेचे गीत ओठार तांबडे मातयेचे गायता ते आमी गायता ते आमी सबन फायचे आयज ते पळयला आमी पळयला आमी पळयला आमी पळयला आमी गोंय मुक्ती पयलीं कोंकणी संगीत बळिश्ट करूंक मुंबय आकाशवाणी केंद्राचें व्हड योगदान आसा. मुंबयत राबिता आशिल्ल्या स्वाभिमानी गोंयकारांनी रचनाय केल्ली कोंकणी गितां. पंडीत जितेंद्र अभिषेकी मुंबय आकाशवाणी केंद्राचे संगीतकार जितेंद्र अभिषेकी मुंबय आकाशवाणी केंद्राचे संगीतकार मनोहर माशेलकार ह्या दोन गोंयपुतांनी देखणेपणान संगीतबद्ध केली आनी मुंबय आकाशवाणी वयल्यान प्रसारीत करून कोंकणी भाशेचें सामर्थ्य तशेंच कोंकणी संगीत देशभर पावयलें. अशाच एका देखण्या गिताची जल्माची काणी. गोंय मुक्ती आदी उदयबाब भेंब्रे उच्च शिक्षणा खातीर मुंबयत आसतना HMV रिकॉर्डिंग कंपनी आनी मुंबय आकाशवाणी केंद्राचेर कोंकणी गीतकार म्हण ते वावुरताले. HMV कंपनीचो एक कोंकणी गितांचो रिकॉर्डिंग प्रकल्प चलतालो. हे वेळार उदयबाब, पंडीत रामदास कामत आनी HMVचे संगीतकार श्रीधर केंकरे ह्या तिनूय गोंयपुतांची चाय पे चर्चा चलतना पंडीत रामदास कामतीन उदयबाबांक म्हळें, तुमचे वडील लक्ष्मीकांत भेंब्रे गोंय सुटके झुजारी पयस आफ्रिकेत आंगोलेच्या बंदखणीत राजबंदी आसात. थंय गोंय विशयी कळवळेचे ताचे कितें उमाळे आसत. वीर सावरकराला ने मजसी तूं मेरत मात्र भुमिला ह्या आशयाचें गीत दिवचें. उदय भेंब्रे बाबान तें रोखडेंच दिलें. मंद वाऱ्यार दर्यालारार गोंयांत तुजी याद येता पयस म्हजें जिणें रितें नया सुखान भरून वेता. संगीतकार श्रीधर केंकरेन संगीतबद्ध करून पंडीत रामदास कामतीच्या आवाजात HMV कंपनीन ते वेळार प्रसारीत केल्लें हें गीत आयजूय अज्रंवर आसा. एक राग भाव अनेक, एक राग गीत अनेक, सूर कोणांचे गुलाम नासतात. अनेकतेन एकतेचे पदर दिवपी स्वरांची किमया गगना सारकी. हे स्वरूच दितात आमकां पुण्यतायेचे पाठ, हे स्वरूच दाखयतात आमकां अस्मितायेचे वैभव. हेच वाटेर हेंच गीत दाखयता रामानंद रायकरांच्या नवस्वरांची किमया.
कुळागरांच्यो सावळ्यो शीतळ कुळागरांच्यो सावळ्यो शीतळ माये मोगाचे हे कुळार माये मोगाचे ते कुळार पावस गीम खोशये वारे पावस गीम खोशये वारे भोवान फुला भरून वेता भोवान फुला भरून वेता मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार गोंया तुजी याद येता मंद वाऱ्या सैमाचे सुखा आगर वज्रे करती गायना सैमाचे सुखा आगर वज्रे करती गायना मनीसपणाची उक्ती दारा मनीसपणाची उक्ती दारा नितळ निर्मळ जातली मना नितळ निर्मळ जातली मना जैतवंत तांबडी माती जैतवंत तांबडी माती तीर्थावासान भरून वेता तीर्थावासान भरून वेता मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार गोंया तुजी याद येता मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार गोंया तुजी याद येता पैस म्हजे जिते जिणे पैस म्हजे जिते जिणे नव्या सुखान भरून वेता नव्या सुखान भरून वेता मंद वाऱ्यार दर्या ल्हारार गोंया तुजी याद येता मंद वाऱ्या मंद वाऱ्या मंद वाऱ्या गोंय धर्तरे वेले नवल मांडवी जुवारीच्या दोन उगमांचो अरबी सागराच्या प्रवाहात सुप्त एकवट जाला हांगाचो सैम अप्रुपी मनशाय नवलायेची सर्वधर्म समभावाची देख दिवपी ही भूंय भारतीय पश्चिमी लोकसंगीत या तीन उगमांच्या प्रवाहांतल्या एकरूपी संगीतान गोंयाक वैभव दिला गोंयची अस्मिताय सिद्ध करूंक 1967 मांडिल्लो जन्मत कौल पणजी आकाशवाणी केंद्र ह्या दोन उगमांनी हे एकरूपी अप्रुपी कोंकणी संगीत गोंयकाराच्या मना काळजा खोलायेंत पावयलें जन्मत कौलाच्या प्रचारात ह्याच मनमोव्या संगीतात गोंयच्या कलाकारांनी गितां गायत घालोसात गोंयकारांक गोंयच्या अस्मितायेच्या राखणेचो आनीक बसयली जैताच्या पालकेत गोंयचे अस्मितायेक उदेंते कवी कलाकार संगीतकारांक एका माटवात हाडून ह्याच नवरूपी संगीतांत म्हयन्यांक एक कोंकणी गीत स्वरबद्ध करून ह्याच म्हयन्याच्या निमण्या आयताराक प्रसारीत करप फुलतें फूल ही पणजी आकाशवाणीची 1970 उबी केल्ली देखणी येवजण ह्या येवजणेंतल्यान भावमधूर कोंकणी गितांचो वसंत फुल्लो आनी अनेक दर्जेवंत कलाकार
कोंकणी संगीताक लाभले. तातले बरेचशे कलाकार आयज नावलौकिकेत आसात. स्वर्गीय प्रकाश पाडगांवकर, रामानंद रायकर ह्याच येवजणेंतल्या मुशींतले. गोंयचो सैमूच कवी कलाकाराच्या प्रतिभेक ऋतूचो रंग दितात. अशा सैमखेळांत अनेक संगीत प्रवाहांतले एकरूपी अप्रुपी संगीताचे स्वर, मांडवी जुवारीचे दोन उगम भेंगायत एकाच प्रवाहाचे अस्तित्व घेतात. असो मानवंत कवी स्वर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकाराक काव्य भास जाता. दुनयांचो सुपेगवट तुजो मुजो संगम. दुनयांचो सुपेगवट तुजो मुजो संगम. एक प्रवाह अस्तित्व मुझे, एक प्रवाह अस्तित्व मुझे. असुरई दोन उगम, असुरई दोन उगम, असुरई दोन उगम. दोनयांचो सुपेगवट तुजो मुजो संगम. तुजो मुजो संगम. तुझो म्हजो संगम, तुझो म्हजो संगम. एकवटा अद्वैत वाव, एकवटा अद्वैत वाव. रिगला काळजा गोपाळ, रिगला काळजा गोपाळ. कल्पवैभव जिणे गीतांचो, कल्पवैभव जिणे गीतांचो. फागला तो पळ, फागला तो पळ. दोनयांचो सुपेगवट तुजो मुजो संगम. तुजो मुजो संगम. तुझो म्हजो संगम, तुझो म्हजो संगम. काळजा भितर खळखळटा, काळजा भितर खळखळटा. तुझ्या माये वाजरो, तुझ्या माये वाजरो. सुरारजी उफेताना, सुरारजी उफेताना. उठात म्यारो, उठात म्यारो.
अस्तित्व आमचें आसुनूय दोन उदम आसुनूय दोन उदम आसुनूय दोन नयांचो सुप्रेम तुजो म्हजो संगम 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 गोंय गोंयकारपण राखून दवरपाच्यो यादी गोंयच्या अस्मितायेच्या राखणे खातीरच जाल्या चळवळीच्यो संघर्शाच्यो यादी गोंयच्या फुडाराच्या स्वप्नाच्यो यादी 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 आनीक यादीच यादी यादी मनशाक मनीसकायेच्या उजवाडाची वाट दाखयता यादी जैताचें मळब दाखयता यादी समर्पणाची भास शिकयता मनशा मदलो स्नेह घट्ट करता यादी यादी कर्तव्याची जाणीव करून दिता काळजाच्या उमाळ्याचो मोल दाखयता यादी यादी नाती जोडून दिता यादी जिविताचें वास्तव्य शिकयता यादी सोपून सोपनात अस्मितायेचे तरंग खेळोवपी गोंयच्या तांबडे मातयेक कोंकणी भाशेक सन्मानाची बसका दिवंक गोंयकारपण राखून दवरूंक जिविताचें समर्पण दिलें तपश्चर्या केली ते गोंयचे महाकवी डॉक्टर मनोहरराय देसाय म्हणत रावले देवा कसली ही करणी केस जाले धवे नजर अजून तरणी 80 वर्साच्या ह्या सदाबहार तरण्या कवीच्या लेखणी तरण्या कवकवीत तवशा भशेन तरण्या काळजाचे कवकवीत कळवळे अनेक कवकवीत गीत रुपात परगटायल्यात अशेंच तांचे कवकवीत तरण्या उच्चांबळीत यादीचे अजरंवर गीत यादी आनी फकत यादी मळबावल्या कवड्या भिरे घोटेरा परतता मळबावलन कवड भिरे घोटेरात परतता मळबावलन कवड भिरे घोटेरात परतता त्यांना तुझी याद येता त्यांना तुझी याद येता त्यांना तुझी याद येता याद याद येता याद याद येता चाफ्या कानात मस्त वारो फुटफुटून पळत वेता चाफ्या कानात मस्त वारो फुटफुटून पळत वेता तेन्ना तुझी याद येता याद येता तेन्ना तुझी याद येता याद येता याद येता मळपवलन कवड भिरे घोटेरात परतता मळपवलन कवड भिरे घोटेरात परतता त्यांना तुझी याद येता त्यांना तुझी याद येता त्यांना तुझी याद येता याद याद येता याद याद येता चंद्रिमाची खेळटको उपा लागिया पालिपा चंद्रिमाची खेळटको उपा लागिया पालिपा तेन्ना तुझी याद येता याद येता
तेन्ना तुझी याद येता याद येता याद येता मळपवेले कौड बिरे गोटे रात परतता मळपवेले कौड बिरे गोटे रात परतता तेन्ना तुझी याद येता तेन्ना तुझी याद येता तेन्ना तुझी याद येता याद याद येता याद याद येता कवळे म्हजे तरणपण चडच म्हाका चड जाता कवळे म्हजे तरणपण चडच म्हाका चड जाता कवळे म्हजे तरणपण चड म्हाका चड जाता कवळे म्हजे तरणपण चड म्हाका चड जाता तेन्ना तुझी याद येता याद येता तेन्ना तुझी याद येता याद येता तेन्ना तुझी याद येता याद येता याद येता मळपवेले गौड बिरे गोटे रात परतता मळपवेले गौड बिरे गोटे रात परतता तेन्ना तुझी याद येता तेन्ना तुझी याद येता तेन्ना तुझी याद येता याद याद येता याद याद येता याद याद येता मंगळूरच्या मायबापांक एक कळवणी. हीच कार्यावळ घेवन आमी येता त्या डिसेंबराक 19 डिसेंबराक दिल्लीक सादर करपाचे आसात. गोंयच्या कला आनी संस्कृती खात्यान ती आयोजीत केल्ली आसा दिल्लीक आनी तांच्यांनी पुरस्कृतूय केल्ली आसा. तर मंगळूरकारांचो आमकां आशिर्वाद आसचो हे कार्यावळीक. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना सामवेदांतल्या रुच्या पासून 5000 वर्सां आदीं पद्य आनी गद्य परंपरा आमकां लाभली. काळा प्रमाण परंपरा बदलप ह्या नेमान प्रमाण आमच्याय परंपरेत बदल घडले. लोकवेद प्रत्येक प्रदेशाचो आत्मो, धालो, होवयो, फुगड्यो, दात्यावयलीं गितां, शिगम्यांतलीं गितां आमचे तांबडी मातयेचें गिरेस्त दायज. पान तुझे पफळ मोजे चुनो कोण लागीं आसा गे चुनो कोणा लागीं आसा गे. शोका बाये शोका तांबड्या माडार शोका शोका बाये शोका तांबड्या माडार शोका. चानये पिला तुका गो 3 पाट रावणान सिटेक वेल्या दाखय म्हाका वाट. हें आमगेले गडगड्ज लोकधन. ढोल ताशे घुमटा तालांनी हातांच्या ताळयांनी गळ्यांतल्या सुरांनी तेंची तें दवरलें. पोर्तुगीज आयले घुमटाच्या तालांक गळ्यांतल्या सुरांक तांणी गिटार वायोलिनाचो सांगात दिलो. भारतीय आनी पश्चिमी स्वरमंडलांतले म्हांडो, दुलपदां, कातारां अशी अप्रुपी संगीत गोंयचो गळो गावंक लागलो. आमचे हे अप्रुपी सुरांचे मालवज घेवन हिंदी संगीतकारांनी हिंदी संगीत गिरेस्त केलें. बॉबी सिनेमांतलें ना मांगो सोना चांदी ना मांगो हिरे मोती गीत हांव सायबा पलतडी वेता ह्या लोकगिताची झलक. गळ्यांत साखळी सोन्याची ही पोरी कोणाची मावळंगीच्या वनात बायमी वेचीत होते कळे. हें मराठी गीत गोंयच्या फुगड्यांक स्पर्श करता. मुन्ना बडा प्यारा सबका है दुलारा उंदीर मामा आयलो आनी खाटी पोंदा लिपलो ह्या लोकगिताची तोंड वळख.
आमचे हे गिरेस्त लोकधन हिंदी संगीतकारांक भावलें. आमचे ह्या दायजाचे देखणेपण दाखोवपी संगीत प्रयोग गोंयच्या संगीतकारांनी कित्याक करचे न्हय. रंगली कुपा दर्या मुखार वयतना रे सांज केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्मानित ज्येष्ठ कवी स्वर्गीय रमेश वेळुस्कराले लोक बोलींतल्यान सैमांतल्यान प्रेरीत जाल्ले हे गीत संगीतकार रामानंद रायकर आपल्या स्वरमांडांतल्यान गाज गाजयता गोंयच्या लोकसंगीताचो. वयल्या वयल्या दोंगरार उदक कोंगरे उदक कोंगरे जाल्यार नांव म्हजें मोगरें. वयल्या वयल्या दोंगरार उदक कोंगरे उदक कोंगरे जाल्यार नांव म्हजें मोगरें. वयल्या वयल्या दोंगरार उदक कोंगरे कोंगरे जाल्यार नांव म्हजें मोगरें. वयल्या वयल्या दोंगरार उदक कोंगरे उदक कोंगरे जाल्यार नांव म्हजें मोगरें. रंगली
देशाच्या दक्षिणेकडले काश्मीर मनीस कुळे कुळागर अशी नामना आशिल्ल्या आमच्या गोंयचें नांव आनी तालुक्यांनी आपल्या गूण विशेष वावरांतल्यान वेगळीच वळख राखल्या. गोंयची कोंकणी सांस्कृतीक गिरेस्तकाय गोंय राज्य सयत राष्ट्रीय पांवड्यार किर्तिवंत करत गोंय राज्य आनी मुखेलपणान वास्को मुरगांव तालुक्याचो गौरव वाडोवपी स्वरश्री गोवा स्वस्तेचो मुळावण आशिल्ल्या मुरगांव तालुक्याची नामना लांब रुंद आसा. कोंकणी साहित्य सेवेंतल्यान कोंकणी काव्य संपदा गिरेस्त करपी गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कारा सयत अनेक राष्ट्रीय पुरस्काराचे मानवंत ज्येश्ठ कवी युसूफ शेख आमचेच मुरगांवचे. पणजी आकाशवाणी केंद्राचेर सेवेत आशिल्ल्या हो कवी आमकां लागशिल्ल्यान परिचयाचो. गोहत्ती दूरदर्शन केंद्राचो हो निवृत्त संचालक गोंयपूत. शब्दुलेच्या फुला तुका भोवरो जावन चिवतलो, शब्दुलेच्या फुला तुका भोवरो जावन चिवतलो, भोवरो जावन फुला फुलार भोंवतलो, फुला फुलार भोंवतलो अशी आयजूय रसिकांच्या मनार भोवर घालपी तांगेली काव्य प्रतिभा. शब्दाचेर मोग करपी ह्या कवीन जरी साबार विशयाचेर कविता रचल्यो तरी काळजाची धडधड, काळजाची उछांबळ, भावुकता व्यक्त करपी तांच्यो कविता रसिकाच्या काळजा खोलायेत पावतात. ह्या कवीचो अणभव वेगळोच. तांच्या कवितेत मोगा गगन काजुलाच्या लिकली घाटात आपा लिपा खेळत काळकाक कुशीत फुलता. काळखा तुला काजुल्याची वाट चल्लो. भिन्न भिन्न काळखा तुल्या काजुल्याची वाट चल्लो. भिन्न भिन्न काळखा तुल्या काजुल्याची वाट चल्लो. ल्हो ल्हो लागी पावलो तेन्ना नदर चुकोन धांवून गेले, नदर चुकोन धांवून गेले, धांवून गेले. भिन्न भिन्न काळखा तुल्या काजुल्याची वाट चल्लो. भिन्न भिन्न काळखा तुल्या काजुल्याची वाट चल्लो, वाट चल्लो. म्हज्याच नादान म्हज्याच यादीन आंगार चोडून आयले. म्हज्याच नादान म्हज्याच यादीन आंगार चोडून आयले. म्हाकाच पळोवन सांगशी बाय, म्हाकाच पळोवन सांगशी बाय कित्याक अशें धांवून गेले, कित्याक अशें धांवून गेले, धांवून गेले. भिन्न भिन्न काळखा तुला काजुल्याची वाट चल्लो, वाट चल्लो.
सके काळीज लवलो वैक सके सुसंगत भास जालो सुसंगत भास जालो तुझे काळीज तुझे काळीज धडधडले काय माकाच पिशे लाग गे भिन्न भिन्न काळखातल्या काजुल्याची वाट चल्लो भिन्न भिन्न काळखातल्या काजुल्याची वाट चल्लो ल्हो ल्हो लागी पावलो तेन्ना नजर चुकोन धांवून गेले नजर चुकोन धांवून गेले भिन्न भिन्न काळखातल्या काजुल्याची वाट चल्लो भिन्न भिन्न काळखातल्या काजुल्याची वाट चल्लो वाट चल्लो वाट चल्लो वाट चल्लो गोवा इज अ नेस्ट ऑफ अ सिंगींग बर्ड्स. आमगेले कवी आरमान मिनेजीस अशें म्हणटाले, हय गोंय गोटीर गावपी सुकण्याचो. मास्टर दिनानाथ, स्वर्गेस्त लता दिदी, पुराय मंगेशकर कुटुंब, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, पंडित गोविंदराव अगनी, पंडित सुरेशराव हळदणकार, मोगूबाई कुर्डीकार, केसरबाई केरकार, अंजनीबाई लोलयेकार, गिरिजाबाई केळकार, किशोरी आमोणकार, लॉर्ना, रेमो, आल्फ्रेड रोज, जॅसिंत वाज, सोजा फेरांव, कितलीं आनी कितलीं नांवां घेवचीं. भाव अनावर जावन प्राणांक कंप भरता तेन्ना उतराच घोंगरा जावन गीत रुपात झंकारतात. देखून मनोहर बाबांक मळबावेल्या कवड्या भिरें घोटेरांत परतता तेन्ना यादींचें गीत सुचलें. भिन्न काळखात काजुल्याच्या लिखलिकाटांत युसूफ शेखाक मोगा गगन फुलयलें. सांज काळखाक वेंगयतना कुपांचे रंग रंगळाय रंग रमेश वेळुस्कार दर्यात शिपडायता. बाकी बाबाल्या काव्य प्रतिभेक सकाळच्या पारा भांगराची घुंगरां बांदून निळें सवणें दिसलें. अशाच भावधुंद गितांक संगिताची पाखां लावन गीत संगीत झंकारत रात दीस सकाळ सांज गोंय गायता झलता. देखून आरमान मिनीस जाले कविमन होरायता, गोवा इज अ नेस्ट ऑफ सिंगींग बर्ड्स. फातोडेचो दुकाळ उजवाड, सवण्या सुकण्याचो जुजवाड, शितळ वारें गोंयच्या कुयच्या लेखणेन वजनाचो खळखळाट दिता. ह्याच खळखळाटांतल्यान गोंयच्या सोबीत सैन चित्रावणीत त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना पायजाणाचो मंद मजूळ आवाज बाकी बाब आयकतात.
त्या दिसा पैसुल्ल्यान वाजली घाट दाटलो न्हंयचो कंठकाठ पैसुल्ल्यान वाजली घाट दाटलो न्हंयचो कंठकाठ पैसुल्ल्यान वाजली घाट दाटलो न्हंयचो कंठकाठ सावळ्यांनी घमघमाट सावळ्यांनी घमघमाट सुटलो त्या खिणात सुटलो त्या खिणात त्या दिसा वडा कडेन घडत थिंचना मंद मंद वाजत आयली तुजी पाय जणा तुजी पाय जणा त्या दिसा त्या दिसा त्या दिसा गळ्या सुखा दोळ्यान दुखा गळ्या सुखा दोळ्यान दुखा लिख लिखली चाल तुका लिख लिखली चाल फिरा नकळताना एक झाली नकळताना एक झाली आम्ही दोघाय जणा आम्ही दोघाय जणा त्या दिसा वडा कडेन घडत थिंचना त्या दिसा वडा कडेन घडत थिंचना मंद मंद वाजत आयली तुजी गोपाय जणा मंद मंद वाजत आयली तुजी गोपाय जणा तुजी गोपाय जणा त्या दिसा 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 गोंय धर्तरी खुशालकायेचे हास्ते फुलते नंदनवन अशी संवसारभर कीर्तनामना दिवंक प्रत्येक गोंयकारान श्रद्धेन वावुरचें असो वाद घालपी असो साद घालपी गोंयच्या अस्मितायेच्या चळवळींतले निश्ठावंत सैनीक कोंकणी कवितेक गिरेस्तकाय दिवपी वडील कवी सर्गेस्त डॉक्टर भिकाजी घाणेकर. गीत वो कविता म्हळ्यार कवीच्या काव्य प्रतिभेचो देखणो साक्षात्कार. मना मनांची भास भाव भावनांचे उत्कर्फे जिविताचे मर्म सामाजिक ऋणानुबंध मातृभूमी प्रेम या सगळ्यांच्या स्पंदनांचो स्पर्श कवीच्या काळजाच्या खोलाये मेरेन पावता. तेन्नाच रसिकांच्या मना काळजांचो वेध घेवपी अप्रतिम काव्यकृती आकाराक येता. भावनीक मुल्यां आनी कवी संकल्पना हांची सांगण घालून निर्मीत जाल्लीं अशीं गितां संगीतकाराच्या सप्तस्वरांची मोरपाका लावन रंगमंचार येतात. तेन्ना रसिकांच्या ओंठार हें अक्षय काव्य सर्वय काळ घोरत रावता. हे सगळे गुण विशेष स्वर्गीस्त डॉक्टर भिकाजी घाणेकराल्या कवितेत दिसतात. देखूनच तांची गितां रसिकाच्या ओंठार भंवर मारतात. रेडिओ दूरदर्शन माध्यमांतल्यान तांगेली अशीच मनभावी गितां आमचे मेरेन पावल्यात. सीडीच्याय रुपान सीडीच्याय रुपांत ती घराघरांनी पावल्यात. मनभावी कवी ही तांची खरी वळख. आयज म्हज्या मनार फुलां फुल्लीं फुलांच्या वासान रात भुल्ली. अमरपिक्या काळजाच्या अमरपिक्या चोराक रात राणीचो सुगंध चडयत तांगेलें हें गीत प्रियकराक साद घालता. तेन्नाच प्रितीचो सारेगमपा आनीकूय स्वरेल जावन झंकारता.
भारत आणि गोंय विश्व कुटुंबी समर्थ जावचे शाश्वत भारत आणि गोंय यश परमळते अपेश टळते कृपाची परमेश यश परमळते अपेश टळते कृपाची परमेश विश्व कुटुंबी समर्थ रावचे शाश्वत भारत आणि गोंय यश परमळते अपेश टळते कृपाची परमेश यश परमळते शब्दता सुरांचो यज्ञ सगळ्याच्या कल्याणाचो मनोकामनांचो नव्या हावेसाचो शाश्वत भारत आणि गोंय घडोवपाचो हो स्वरयज्ञ ज्येष्ठ कवी हरदत्त खांडेपारकर हांच्या उतरात मोडायता विधान करता कृपाशी परमे कृपाशी परमे कृपाशी परमे कृपाशी परमे माण सोमाण मंगळूरचे आमचे मोगाळ रसीक आनी कार्यावळ जैतिवंत करपाक माण सोमाणाची वावुरपी समिती हांचे आमी मना काळजात हांव उपकारी देव बरी रात दिवं जय मंगळूर जय जय गो- भारत